दीस प्रेस्तार जानेवारीची 1 तारीख 2024. मोरी देवाची मता दबाजो. पहिल्या वासा गणना पुस्तकांतल्या वासा अध्याय 6 22 ते 27 पर्यंत. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुतां कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उत्तर है. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 67 2 ते 3 5 6 8 2a पर्यंत. श्लोक. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं. हे वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं. सर्व राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घेव. श्लोक. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. देवा, सर्व जनांगा तुका वाखाणू. सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्याय निती प्रमाणे करताय. देसां बसांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. श्लोक. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. सर्व परजा तुका वाखाणू. सर्वेस्परा, परजा तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी पृथूम ताच्या पांयां पडूं. श्लोक. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. दुसरें वाचप. सा पावलान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 4 वोळ 4 ते 7 पर्यंत. भावा भयणीनो, नेमलेलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके स्त्रियेतावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्रा खाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा खाल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हणून दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्ही, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आदी मागा परत्यान परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयल्लो, पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 2 वोळ 16 ते 21 पर्यंत. गोवळी धावाधावी वचून मोरयेक, जोजेक आनी खावडेन न्हिदयलेल्या बाळकाक ताणी देखली. बाळकाक पळयतस ताचे विशांत देवदूतान सांगलेलें सक्कळ तांकां समजलें आनी गोवळी सांगताले तें आयकल्ली सक्टां अजाप पावली. पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजान जागोवन दवरून त्यो आटयताली. शेकी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडलें. बाळक 8 दीस भरतस ताका सुनत करतना जेजू म्हणून नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी जावचे आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचें उतर हें.
वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आज आम्ही नवे वर्स आरंभ करता. सांगतच मोरी देवाची माता म्हणून उक्त्यान परगटतो. देवाचो पूत मोरये मुखान संवसारी आयलो. जेजूच्या मिसावाक मोरयेन संपूर्ण सहकार दिलो. देवाचे कुशेक खालतीमान घाल्ली मोरी सगळ्या तिच्या जिवितांत देवाच्या उतरांच्या स्पिरितान आनी भवार्थान जियेल्ली. मोरयेच्या स्तुती गायनान तिणें म्हणलें, पदवेदारांक उंच आसन थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. किरकोळ्यांक उंच उबारचें लुकाच्या सुवार्थेचो सार. गवळ्यांक जेजूचें दर्शन मेळचे मुखांत्र ते रुजू जाता. बडवेचो संदेश आयकून सक्कड आजाप पावतात. पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजान जागोवन दवरून त्यो आटयताली. मोरे मायेचो खालतेपणाचो शेगूण आमी आपणावया. देवाचे कुशेक खालतीमान घालन गवळ्यां बरी देवाक अर्घन दिवन ताची स्तुती करया.